स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। ओम श्री मात्रे नमः। परिज्ञानाश्रम श्री गुरु शंकर परिज्ञानाश्रम शंकर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पांडुरंग आनंद परिज्ञान गुरु सद्यो जात शंकर सद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनंदन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दासबोधासी त्वा बोधवावे तुझ्या मनोबोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेमग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। अनेन प्रियतां देवो भगवान् जानकीपति श्रीरामचन्द्र पूर्वेषाम् अस्माकं कुलदैवतं श्रोता वक्ता श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ श्रीराम समर्थ। शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ईसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो सर्वांक नमस्कार। नमस्कारा भायर म्हाका कसलें करूं कळना जाल्यार तुमीची तुमगेर तशिल्लो जगदीश मूर्ती मल्ल्या थांग वदन घेवचें सर तेमी हांव नम्रतेने तुमकां शरण आयल्या तुमी तें करून घेया ती कार्य पूण तुमकां नम्र निवेदन करून पांय पडटा। प्रत्येकल्याने हांव धोर न्हू प्रत्येकल्याने आमी श्रोता म्हणून कसलेंपणी बरें घेवन वचपाक मनोबोधांतन त्या दृश्टीने मनोबोधाक मस्त म्हत्व आसा। 205 फक्त श्लोक आसा ती येदेदेशी 4 ओळींचे 4 ओळी म्हणटात न्ही तशी जाल्यार तांतूं इतलें ज्ञान अशें भरल्या साचून आणि त्या ज्ञानांत एक नमूने आनंद आसा कल्ल कर का कल्ल कोर नये
कल्ल कोरका झालं ते कशी कोरका त्यावेळेस त्यावेळेस त्यामुळे आता मी जास्ती वेळ दवड नसतना सूर करूया आजी 162 थाय जाल्लेलं म्हणलं मनाच बोध तर 162 परत वाचता मग कोणा लागी हें आतां पुस्तक पावल्यान मस्त जाणांक त्या मनात श्लोक असल्यार काण घेवन धर काना सान कॉपेशी धरले तर चलता 162 श्लोक लास्ट घेतील अहंता गुणे नीती सांडी विवेकी अनीति बळे श्लाघ्यता सर्वलोकी परी अंतरी सर्व ही साक्ष येते प्रमाणांतरे बुद्धी सांडून जाते मला कळलं नित्यानित्य विचार कोणाकी कळला असलं विवेक मनुष्य सुद्धाई अहंतेच्या अहमपणाच्या हाव रे म्हणलेले भ्रमाच्या भावऱ्यान जेन्ना शिरकता त्यावेळा तोच रे नीती सोडून वागता आणि कळ जाता सान्न मनुष्यांनी नीती सोडून वागल्यार आमी ताका गौज घालता ती ताका 2 धपाट घालता ती ताका पकडतात पोलीस ताका कसले हें करता ती पण हडड्ड म्हणून घेतल्या संत म्हणून मान्यता पावले लोकांक सुद्दांय मस्त पण त्या संतपणाचोच तांकां अहंकार जाता आणि कळ जाता लौकिकान तांगेल मान्यताच न्ही लोक तांगेल मस्त हे फॉलोअर्स मस्त असता ती त्यामी ती त्या मान्यतेक भूल न्हू लोक भित्ता ती तो अनितीन वागता असं म्हणून सांगूक सुद्दां लोक भित्ता ती मनांत आणि कळण सुद्दां लोक तागेले वाहव करता बसतात त्या एक नमन्या भय भये व्यापिले सर्व ब्रह्मांड आहे तस्मात भयातीत होऊन राहे समर्थ सांगतात तर खंय पळयलें थंय भय संतांगेल कास दर्या म्हळ्यार थंय वचल्यार थंय भय एक नमुन्याचें कल करचें म्हळ्यार ताचो अनुभव म्हळ्यार कल्ल येता मुख्य संतांगेल हें कल्लें थंय वचून की कल्ले माक्का म्हूण दिसना कसलें ना शांत नुस्तें बसच्यान तांगेल्या चरणां थंय आनी मनाक इतली शांती मेळटा न्ही कसले नमुन्या विचार येना कसले नमुन्या कोणाक हे वेदाव येना ती कसले नमुन्याचे कोणागेले गॉसिपींग करता म्हूण दिसना कोणाल्या उलयता बसच्या म्हूण दिसना नुस्तें बसका म्हूण दिसता आनी ती जी तांगेल मनांतली शांती आमगेल मनांतून आपोआप उतरता हृदया हृदय एक जाले ये हृदयीचे ते हृदयी घातले द्वैत न मोडता केले आपण पायसे अशी जावं का जाल्यार ही मस्त पण तर जायना त्यामी ताचे खातीर कल करका तांणी 141 हातून तांणी मस्त हें दिल्या म्हळ्यार आमकां गायडन्स की म्हणे दास सायास त्याचे करावे 141 श्लोक उघडा ती म्हणे दास सायास त्याचे करावे जनी जाणता पाय त्याचे धरावे गुरु अंजने वीणते आकळेना जुने ठेवणे मी पणे ते कळेना सगळं आमकां अंतर्बाह्य व्यापून हे गुरुतत्व आणि परब्रह्म अंतर्बाह्य व्यापून प्रत्येक मनाचे प्रत्येक सेल्लाक अंतर्बाह्य व्यापून प्रत्येक देहाच्या पेशीन ते भरल्या तरी ते आमकां रियलायज केल्लें जायना आनी तोच खरें हांव हा देह हांव नाही खरें पण ताका व्यापून आशिल्लें जें तत्व परब्रह्म जें तें खरें मगल स्वरूप तर मगल स्वरूप म्हणना पडे हांवच तें तर हांव कसल्याक भिवंका कसलें म्हाका कसलें तें रियलायज जायना आमकां खंय वच्चें आसा आमी आनंद यात्रा चालू केल्या 2.5 वर्सां जालीं चालू तरी आमकां आत्मज्ञान जाल्लें इतले समर्थान जीव उमटून सांगलें आमी मार्गार आसा ती जरूर पायथ्याल्या थंय पावले अजुनी मस्त चडची जाल्यार आमी चोड सुद्दां वतली आड कसली येता गुड्डे चडटना आड येता ते हव कमी जाता म्हणून ऑक्सिजन कमी जाता हांग आड कल्ले म्हळ्यार पदोपदी आमगेलो अहंकार आड येता आनी
ते अहंकार दांटून वतना अयो बा म्हण दिसता. हडड्ड अशी मेट्ट असतात न्ही उंच, एक एक मेट्टू चडची म्हळ्यार हरहरा जाता. तशें त्या अहंकाराच एक एक मेट्टू चडची म्हळ्यार आमकां भयंकर त्रास जाता. कळटा हें नाका आमकां, नाका म्हूण. तरी ते खंय चोरसो येवन येता म्हूण कळना, कशी येता म्हूण कळना. वाग सो दब धरून बशिल्लो आसता, दब धरून बशिल्लो आसता. आमगेल्या गोंयांत आमगेलें घर आसा, थंय मुखार एक अशी बैठी चाळशी आसा. ती हाक्क काडली, कसलें रिडेवलपमेंटाक काडली दिसता. ती पाडयली जाल्यार पुराय पाडय नाशिल्ली. एक फ्लॅटान कोणकी राबताले, म्हानतारी वयर मानशान न्हिदल्या आनी मुळाक एक वाग निपून बशिल्लो. तो वाग म्हानतारे भिल्लो आनी म्हानतारी वागा म्हानतारेक वतना तिका न्हीद लागली जाल्यार पळयतली भिल्ली कडे गपचूप कोणकी वचून ते फॉरेस्ट वाल्याक फोन करून तो येवन पकडून घेवन वचूलो वागाक. म्हळ्यार अशी जाता. खंय पळय थंय भय्य. आमी वागा भितात म्हूण पळोवन की वाग आमकां भिता. तागूच कोणाक कळ्ळी की पकडून व्हरतली म्हूण. म्हळ्यार हें नेचर. एकमेकांक भय्ये शिवाय दुसरें कसलें ह्या जगांत आमकां दिसना. ते कल खातीर दिसता. तशी कल खातीर परिस्थिती जाल्या. आमी परमेश्वर आसून आमी इतलें कल्ल्याक भितात. कल्ले म्हळ्यार आमकां परमेश्वर दिसना. दिसता तें हें दृश्य दिसता. तो वाग दिसता, तो पिंजून खातलो म्हूण तें भंय दिसता, हय की न्ही. आनी आमी कल्ले, आमी कल करूं शकता ती अशी दिसता, अशें दिसता. हें कळना की परमेश्वर आमी आसा. इत्याक कळना तर हांव म्हळ्यार एक देह. देह म्हळ्यारच हांव. ही देह बुद्धी वचना. ते वच्चे खातीर कल करता. दोळे उगळ की दृश्यची दिसता आनी दृश्या पेल्ल्यान आशिल्ली कसलें आमकां दिसनाची. आतां चंद्र म्हणटात, चंद्रयान हें तें सगळें तरी एक एक दिशेक चंद्र काली सगळ्यांत व्हड चंद्र दिसतालो खंय पृथ्वीचे कक्षेंत. इतलो व्हडलो दिसतालो जाल्यार तो पळोवनच्याक आमकां पूर्व दिशे वचका. पश्चिमे उबरून पूर्व दिशे आशिल्लो चंद्र आमकां दिसना, दिसना. तशी आमी आत्माभिमुख जाल्यार मात्र आमगेली यात्रा सम चालू आसता. उलटे दिशेन प्रपंचाभिमुख जाल्यार प्रपंच बरो चलता, ताणें सांगूं जायना. प्रपंच चलता जाल्यार कायम भंय. अयो अशी चलत मग, चलना जाल्यार कल करचें अशी. तसले वेळार ते मुख्य उपाय म्हळ्यार देह बुद्धी काण घालता. तर हांगा समर्थ सांगता ती देहे बुद्धीचा निश्चय दृढ झाला, देहातीत हे तेहीत सांडीत गेला. त्यामिती देहे बुद्धी ते आत्मबुद्धी करावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी. हाका उत्तम उपाय म्हळ्यार कल्लो तरी आमी साधक असती. आमचे लोक तरी बहुतेक साधकच असती. थोडेच अल्प लोक बद्ध कोणे ना ती बहुतेक त्यामुळे आमकां स्वाम्यांगेल पाठबळ आसा. आमगेले उपजत धरून आमी ते जॉयंट हिंदू फॅमिली बिजनेस म्हणटात न्ही, तशें जॉयंट चित्रापूर सारस्वत कम्युनिटींत आमी जन्म घेतात. उपजल की मेंबर जातात ताजे कसले कर नासतना. आनी त्यामितीचें आमकां खरें महत्व कळ्ळें. आमी स्वाम्यांगेल देह पळयतात तांणी सांगिल्ली तशी वाक्का म्हळ्यार आमकां लक्षांत येना आनी त्यामीत आमगेलें मी पण वचना. तर ताजे खातीर स्वाम्यांनी कल आयडी केली ते मठा थंयची जेन्ना बाकी सगळे मुर्त्यांची प्रतिश्ठापन केली मठांत 2012 की कलकी 12 सुद्दां न्ही म्हाका हय 2012 म्हाका दिसता. तरी ते ध्वजा लागींची एक ध्वज आसा थंय मारुती गेले उब्रलेले मारुतीचे विग्रह थंय स्थापन केलो. तो मारुती आमगेले हनुमान आमगे स्वागत करता. साधक तोवय साधक आमी साधक म्हळ्यार सेम पातळी वेले तुलन करच्याक सुद्दां एक लेवल लागता. 1 किलो मैदा आनी 1 किलो तूप तुलन करचें जायना. मैदाक सांगात हें करूंक मैदाच जावंका, तर साधका सांगा तुलन करच्याक एक साधकच जावंका. भले त्याच कॅटेगरींतलो पण चिके तो लेवल असल्यार चलता.
तशी हो श्रेष्ठ साधक ज्येष्ठ साधक तागल आम्ही चरित्र पळयलेली आणि तांगेलेच इन्कारनेशन म्हणा आमगे स्वामी समर्थ. हां तांगेलांत इतलं व्हड कल्लेस वा आतां सदा संगती सज्जनाची धरावी. सज्जन कोण म्हूण आमकां कळना जाल्यार आमी ग्रंथांत श्री हनुमंतागेलें जर चरित्र श्रवण केलें आनी तां चिंतन मनन केलें तर आमकां सुमार हें जाता, फायदो जाता. कळ्ळें? तर हांगा तेमी ती संत तुकाराम सुद्दां सांगता ती अरे हनुमंता शरण वचा ती. शरण शरण हनुमंता तुझ शरण हनुमंता, तुम्हा आलो शरण रामदूता, शरण शरण हनुमंता. काय भक्तीच्या त्या वाटा, काय भक्तीच्या त्या वाटा, मज दावाव्या सुभटा, शरण शरण हनुमंता. अथांतू अहो शूर आणि वीर स्वामी कार्yi तू सादर, म्हणून तुका म्हणे रुद्रा महारुद्रा, अरे अंजनीच्या कुमरा, शरण शरण हनुमंता, तुझ शरण हनुमंता. रामदूता रे शरण शरण हनुमंता. महारुद्र हनुमान की जय. अथांतू हो हनुमंत हांगा तांणी सांगलें तागल श्रेष्ठत्व. आमी साधक तोवे साधक. आतां नवविधा भक्ती ताज्यान तूं शक्ती युक्ती आनी भक्ती तिन्नीचो समन्वय आसा. आनी ह्या जगांत आमकां प्रपंच आमी प्रापंचीक लोक मोस्ट ऑफ अस हाता बोट्टार मस्त तितले संन्यासी आसतात. खरे संन्यासी आनी कमी. संन्यास पांघरून घेतिले पडत मूर्ख मस्त आसतात जाल्यार खरे संन्यासी तरी अगदी एकाद दुसरो म्हण येद तशें आसता. जाल्यार बहुतेक प्रापंचीक तर प्रपंच सफल कोर्ण शिवाय परमार्था मुखारी अलिप्त जावन त्या प्रपंचाचे कसले लाग कोर्ण ज्ञान आसतना आमी मुखार कशें वचचें. हाका अगेन्स्ट द करंट आमी पावतस धो 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 न्हंय व्हांवतस पूर आयला सगळे हाजो ते प्रपंचाच एक नमने उंवार येता. आमी स्वताक सावरचें शक्य ना ती कसली कसली कॅलेमिटी जाता ती खंयचे खंयचे रोग येता ती आमी सिक्क जाता ती शरिराने मनाने डिप्रेशन येता कोणकोणाल काम वचुली हें वचुली इतली डिझास्टर. तावळ तान तुथान वच्च्या कल जावंका आमकां एक तरी मनाची शक्ती जाय. युक्ती जावंका युक्ती कल्याक भिवन बसल्यार काम जायना ती. तावळी हनुमंत म्हणटा समर्थय सांगता ती की विचार करा ती विवेक करा ती आणि त्या भितरल्या परमेश्वराक आवाहन करात की म्हाका तरी मार्गदर्शन कर देवा म्हणून. ताजे खातीर युक्ती सुद्दां शिकोवंक लागता. ती हनुमंता चरित्रान भरपूर मेळटा आनी भक्ती आनी तरी विशेष म्हळ्यार कसलें प्रत्येक भक्त न्ही खंयचे पूण एक मेट्टू धरत आसलो नवविधा भक्ती म्हणून पायरी दिले ती. श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम. जाल्यार हांगा संत तुकाराम म्हणटा ती की अहो भक्तीच्या काय भक्तीच्या त्या वाटा सगळे वाट हाने चोखाळल्यात म्हळ्यार कसलें आमगेले परिज्ञान आश्रम स्वाम्यांनी आनंदाश्रम स्वाम्यांक मागून घेतली तांकां आत्मज्ञान जायना पडे. तांणी म्हणलें हें प्रत्येक धर्मान तशें आत्मज्ञान जावचें शकता म्हणून हांव ताजें रिसर्च करून आय वील प्रूव इट की प्रत्येक धर्मान तूं त्या त्या धर्मा प्रमाण वागल्यार तांकां सत्यत्व अल्टिमेट ट्रुथाक पावतात ते हें. आनी तांणी कोण पळयलें तशी ह्या हनुमंताने सगळे नमुन्याच्यो म्हळ्यार कसलें श्रवण कशें केलें प्रत्येकान म्हळ्यार तांकां शिव गुरू आशिल्लो महादेवाल अंश न्ही
महादेवच तांगेल गुरु. तर तान सांगलें की श्री रामाल कार्या खातीर तूं वतस, हां तें कार्य कर का, तूं रामदूत जावन वच. हें अगदी कान्नान तूं बरलें तांगेल्या. त्या रामा गल्ल्यान तूं चिंतन मननान तितलें गुंगलें की प्रत्यक्ष राम आयल्यार तांकां कळ्ळी राम आयला म्हूण. कळ्ळी मनुश्यावार दिसतालो तर तांकां कळ्ळी. जाल्यार जेन्ना कळ्ळें की रामूच संपूर्ण शरणागती, संपूर्ण तशी ते श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन कशी करताल म्हळ्यार तांगेल तुमी सांगता एकलो रावणागेल दरबारांत वचुलो, एकलोच. आनी वत्तन सुद्दां शक्तीच उपयोग केलो तें उल्लंघन करच्याक. इतले व्हड 100 योजना समुद्र पार करून वचच्याक ताणें शक्तीचे उपयोग केलो. युक्ती खंय? मस्त मध्य कोण कोण ताका हें येयलें, अडथळे येयले. हांगा चिके रेस्ट घेवन वच, कितलें उड्डाण करता, चिके राब म्हूण. तो एक राक्षस आशिल्लो. तर ताका तालें लक्ष दिनी एक ध्येय वचचें म्हूण. थंय पळयल्यार लंकेला थंय या ना पडे लंकिणी आ वासून राबिल्ली हाका खावच्याक. ती म्हणाली हांव लंकिणेस, रावणागेल भयणी, आनी म्हाका ताणें हें काम दिलें संरक्षणाचें, लंकेचें संरक्षण करचें. तेमी ती हांव बागील उगडचें शकना लंकेचें, आनी तें दुसरें कोणा ती जायना. हांवेंच उगडका, दुसरें कोणाकय कळना उगडच्याक. जाल्यार कंडिशन ही आस की ज्या कोणाक भितर वचचेस ताणें मगल तोंडांत येवन भायर कोण दाखोवंका म्हूण. ती म्हळ्यार आतां ती राक्षसिणी तोंडांत वचुल्यार ती खावंक घालना हांवें. राक्षसी वृत्ती, तिगल वृत्तीच राक्षसी. तरी हाका भंय म्हूण दिसली. भयातीत ते होऊन राहे. इथे म्हळ्यार श्री रामागल दूत तो. हांव करना, राम करून घेता, आनी रामाल कार्याक हांव आयलां हें एक भाव. पण युक्ती खंय वापरली? हांगा आमी म्हणटा सिद्धीच वापर कर नये म्हूण. जाल्यार बरे कामा खातीर जरूर सिद्धीच वापर करच्या जाता, पण तें करचो आनी विसरून वचचें. ताणें कल केलें की हांव कशी इतलो व्हड जालो, हां आनी म्हळें तूं तोंड तरी सम आ कर, हांव भितर रिकची कशें तुगेल्या तोंडांत तूं. तर ती वेळ किल्ल्याक सिद्धी आशिल्ली व्हड जावची. तर तिणें तोंड इतलें व्हड केलें आनी व्हड करी म्हूण केल्लें हडलेंची भगदाडचें एक गुशी जाली. हां तर ताणें वचून भायर येवंका न्हय. तो तिणें आ करचे भितरी तो सान मूस जालो मच्छरशें तोंडान भितर वचून. तिका कळका जाणीव जावंका तोंडान कल की आस आपण आयला म्हूण. आनी गू 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 करून ताका गद हांगा थंय अशी तोपली तोंडान आनी पट्टकन भायर आयलो. भायर येवचे भितर सांगलें आतां म्हाका बागील उगड दी, हांव तुगेल्या तोंडांत वचून फीर न्हू भायर आयलां, तुगेलें कंडिशन हांवें पूर्ण केल्या, तर बागील उगड दी. तावळी ती आनी तिका गर्व आशिल्लो की आपण रक्षण करता म्हूण. तिगेल्या तोंडार एक ठोस मारलो ताणें, कळ्ळें. गर्वाहरण जालें. ती हनुमंताक शरण आयली आनी ती म्हणाली बाबा रे हांगा सगळे राक्षस हांगेले हे आसा, जाल्यार तुका आपण वाट करून दिता. जाल्यार म्हळ्यार तूं म्हगेलें कंडिशन फुलफील केल्या. आनी म्हाका अशी सांगल्या देवानी की जेन्ना अशी कोणें येतलो की तुगेलें कंडिशन फुलफील करतलो, तुगेल्या तोंडां वचून भायर पडतलो, ती माया, त्या मायेच तोंडां वचून ताबडतोब भायर जो पडतलो तो लंकेचेर हें ताका तावळ लंकेक संकटच म्हूण लेखचें. लंकेन जे राक्षस बसले ती ते संकटांत आसत म्हूण लेखचें. अशी कोन्न तो वचुलो. आतां वचुल्यार सुद्दां कशी तांगेलें हें श्रवणम कीर्तनम थंय वचुलो. ताणें हें केलें, हेवप केलें सगळे कडेन म्हळ्यार नास धूस केली, फळ खाल्ली, हें केलें. आनी सगळें कोर न्हू परत ताका पकडलें मांकडाक. पकडून तागेल्या बाल्लाक उज्ज लायलो. तर ताका व्हर न्हू पयलें उज्ज लावचे पयलें तांगेले पोलीस आशिल्ले ते व्हरून ताका मांकडाक ते हाल्यागी रायागेल्या मुखार उबरो काडलें.
कोण तूं? हांव रामदूत. म्हणून ताका बय सुसरे कले दिन आशिल्ले. तर तूं कोण म्हूण सांगलें. हांव रामदूत आसा. तर मागीर ताणें सांगलें म्हळ्यार तर कोण राम म्हणना पडे तांणी जे कीर्तन केलें चिक्के सुद्दां भंय ना. दुसरे प्रांतांत ताका पकडल्यार कल जातलें. तो कैदी म्हण आयला. जाल्यार तो धैर्यान रामाल उडास केलो. विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे, आनंदाचे धाम त्याचे गाव घेऊ वाचे नाम रे, विश्वाचा विश्राम रे स्वामी माझा राम रे. तो विश्वाच विश्राम तो मग स्वामी असं. तू कोण मच्छर तुका कोण भित्ता. अरे पकडात रे ते मांकडाक तागल बाल्लाक हें कोर न्हू उजला येतीन. तशेंच हो जेन्ना अशोक वाटीन वचूलेलो आनी झाडार बशिल्लो तोवय विचार करतालो आतां हाव टू गो अबावट. प्लॅन करता न्ही लंकेंत कशी हें करचें, सीतेला मॅसेज कशी पेटोवचो, रावणाक कशी हद्दा हाडचें, हें सगळें तर कशें करूं येदम. त्याच वेळार देवागल कशी करणी आसता राम तत्वाची. समर्थ एक म्हणटा ग्रंथान बैसून आमी सांगतात आज कल उलोवचें आसूं. तशी ती त्रिजटा म्हण एक आशिल्ली. त्रिजटा तर ती राक्षसिणी पण ती सात्वीक भावाची आशिल्ली आनी ती सतत सीतेगल सहवासांत आशिल्ली ती आनी सात्वीक जाल्ली. तर तिणें तिका सांगलें भिवू नाका. म्हाका आज सोप्पन पडलें की एक मांकड आयल्या हातून लंकेंतून आनी ताका हे जान पकडटली, ताका रायाला घेवन वतली आनी ताका आनी तो म्हाका स्वप्नान दिसलें की ताणें लंकेचें पुरें दहन केलें, लासून घाली लंका. फक्त कोण राम नाम घेता ती वाचली, बाकी सगळें गेली न्हू अशी. म्हळ्यार लंकेंत अशी. तर कितलें कितें ताका मनांत येलें अरे वा हो उत्तम उपाय आसा. म्हणल्यार बाल आसा जाल्यार उज्ज लावच्याक तेल आनी चिंदी खंयच्यान हाडची. पळयल्यार थंय आपोआप एरेंज जालें. त्या रावणान ते तागल नौकरांक सांगून तागल सगळे बाल्लाक चिंदी लायले, गुंडाळले मस्त आनी ताजेर तेल घालें. तेल घालून ताका उजो लायलो. जालें आराम. हाल्या काय उज्या पेटी ना, हाल्या कले ना, तेल ना, चिंदी ना, कले ना, सगळें आयतें मेळ्ळें. हुप हुप करून वचूलो आनी प्रत्येक घराचेर बसून खंय खंय आशिल्लें सगळें हांतू जंगलांतू हांतू वणवे पेटले, लंकेचें दहन केलें आनी मागीर समुद्रां वचून ते बुडयले बाल आनी थंड केले. अशी नमुन्याचो तो हो म्हळ्यार श्रवण केलें, कीर्तन केलें थंय. विष्णू स्मरणम. विष्णू स्मरणम म्हळ्यार कहलें कशी नमुन्याचें विष्णू स्मरण रामागलें. आवडी लागली अंतरी तैसीच वदे वैखरी, भावे करुणा कीर्तन करी प्रेम भरे नाच तू. भगवंती लागले मन तेणे नाठवे देह भान, शंका लज्जा पळून दुरी ठेल्या. जो प्रेमरंगी रंगला, जो भक्तीमध्ये मातला, त्याने अहंकार घातला पायतळी. महारुद्र हनुमान की जय. कडेकले नामस्मरण जालें, कीर्तन जालें, नामस्मरण. पादसेवन म्हळ्यार पाद्यपुजा कशी करची. स्वता गेले हें स्वता देहाचे पायघडे घालता. रामा लक्ष्मणा खांद्यार बैसून ऋषमुख पर्वताच्या पायथ्याला आशिल्ले ते सादे मानव इतलो व्हड पर्वत चडचे म्हळ्यार इजी वेळ. तांकां खांद्यार बैसून एक 5 मिनटान तांकां वयर घेवन वचूलो आनी तांकां सतत सेवा केली. लक्ष्मणा मुर्छेल तळ द्रोणागिरी पर्वत उद्बारून हाडलो. कल्ले कर्ण राम लक्ष्मणाक नागपाशान बंद केल्ले हाणे मेघनादाने. नागपाश म्हळ्यार भयंकर
दोगय जाणे राम मूर्छित आणि हो लक्ष्मण मूर्छित तावळी नाग बंद अशी काढू जायना सगळे जण कल करचे खंयची वैद्य आपोनचे कल करचे म्हणून हें आसता तें तावळी हो दिसनाची अरे हनुमंता विचार अंकले युक्ती असकी म्हणून हनुमंत गायब खंय वचूल आसतलो तो तो गरुड आल्या वचुलो आणि तान्ने ताका विनवणी केली पळय तुगेलो आराध्य अशी मूर्छित येवन पडला आणि तू यो आणि त्या सापा गेले हें काडी नागा गेले बंधन मोकळे करी म्हणून तांकां कळ्ळें अशें करून न्हू ताणें त्या वेळार सुद्दां मदत केली कडे अर्चन तेमे आस म्हणा अर्चन कशें करचें आमकां दिसता अर्चन भक्ती म्हळ्यार की फुलां व्हांवची अक्षत व्हांवच्यो आनी कसले नैवेद्य दाखोवचो ती जाल्ल्याची विग्रह दवरचो जाल्यार ही फुल्ल खंयची आसता ती ताणें सत्कर्माची फुल्ल केली देवान ताका सांगलें की तुका चिरंजीव कल्ल्या कोण दवरल्या प्रत्येक मनशांत हांव बसलां आणि मगल नाव जो घेता जो मगल कार्याक ताका जीवन समर्पण करतकी तागल रक्षण तूं करका आणि त्या राम प्रत्येकान तशें प्रत्येकागल सेव करका आणि तुगल कार्य है की तांकां घेवन मल्ल्या येवन पावोवंका हें व्हड कार्य समर्थ हागलेची हनुमंतागलेची नवीन जन्म तो इन्कारनेशन तशी आणि हो हनुमंताची चिरंजीव आसा खरें मागीर ह्या कार्या खातीर असं आणि तांकां सगळ्यांक आतां तूं रामान सांगलें विविध नमुन्याचे मनुश्य मेळटले तुका बद्ध लोक मेळटले बद्ध लोकांक कशें करचें बद्ध असल्यार तांकां कशी हें करयत ताणें सांगलें एक साम दाम दंड भेद म्हणटा ती तुका शक्ती युक्ती भक्ती सगळे वापर न्हू तांकां मना पासून कळका की हांव कल खातीर जल्मा आयला थोडी पुणी पाम लागता ती म्हूण दिसतात न्ही त्या बद्धांक सुद्दां थोडी पाम लागतात तसल्यांक पुणी तूं तांकां मुमुक्षू करी तांकां खंय चुकता हें तांकां दाखोवन दी जाय जाल्यार 2 थप्पड मारी जो कले त्रिविध तापे पोळला तो अधिकारी झाला मोक्षाचे तशी तर तांकां मुमुक्षू करी म्हळ्यार मोहाची अक्षय जावंका त्या मुमुक्षून तूं सुद्दां तांकां कळटा आपणाक चुकता म्हणून पण एडमीट करना ती तांगेल मन बदलय मनाची दिशा बदलय हें कार्य तांकां आत्माभिमुख करी आनी त्या मुमुक्षूंक लायनीर हाडी आनी तांकां कडेन साधकाक तरी कशी तूं हें करका साधकाक कशी साधन करका करून घे तांचल्यात करून घे कितले कश्ट येता ती कश्ट यावो ती त्या कश्टान पोवची कशी स्विम करचें कशी हें करचें तुका जांबुवंताने हें दिलेलें शक्ती जाणीव करून दिलेली तूं तांचे खातीर जांबुवंत जा आनी तूं तांगेल शक्ती जाणीव करून दी साधकाक हे साधका बाधक विचार करूं नाका वच मुखार वच हांव आसना हांव सांबाळटा तुका अशी करून कळ्ळें आनी हें सत्कर्माची फुले वेचिली म्हणून ते म्हणटा तिथं शूर वीर हनुमंतू अहो शूर आणि वीर स्वामी कार्य तू सादर तुका म्हणे तुकाराम सुद्धा म्हणता रुद्रा महारुद्रा अरे अंजनीच्या कुमारा शरण तुझंच हनुमंता खऱ्यांची त्या हनुमंताक आमी शरण वचका ना जाल्यार आमी मठांत वचून उपयोग ना ते इतले विग्रह आसती इतले समाधी आसती थंय समाधी आसती इतले विग्रह आसती जाल्यार आमकां तातूंत देवत्व हृदयांत आमगेल्या हें जायना रियलायज जायना देवत्व आमगेल कनेक्शन जावंका सन्निधी म्हणटात आमी स्वाम्यांगेर खंयच्याक अमूक सन्निधी म्हळ्यार क्लोजनेस न्हय क्लोजनेस वी हॅव टू गेट कनेक्टेड लागीं राबल्यार कशी ते ऊब जाणयता तांगेल वायब्रेशन जाणयता ती तशी त्या स्वामीजींगेल वायब्रेशन्स आमकां जाणवका जाल्यार आमी हनुमंताक शरण वचका म्हळ्यार कळ्ळें जाता की इतलो व्हड आसून
तो कशी जालो श्रेष्ठ साधक म्हण कल केलें ताका. तो सान जालो, थेंबूट जालो तो. पादसेवन केलें, अर्चन केलें ताणें सत्कर्माचें, वंदन तर इतलें नम्र. तो अशी बसतालो, खंयचोय तागेलो फोटो पळयात ती अशी, नाल्यार ओंजळ अशी धरून, ओंजळ म्हाका कहलें ज्ञान दिया ती. हां तशी हो सगळे पायरेन हें करून कड्डेर आत्मनिवेदना पायरीर वचून त्यामीत आमकां तांणी सगळें ताका फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन आसा. म्हणून आमकां हांगा तांणी सांगल्या की अहंकारूच आमकां केन्नाय त्रास दिता. तो काण घाला ती, काण घाला ती. काण घालात म्हळ्यार तितलें सोंपें तें काण घालचें ना. त्यामीत हनुमंताक शरण वचचें. हनुमंतागल कशी ताणें केल्लें आसतलें. ताज्यान शक्ती म्हळ्यार एक वानर तो. वानर वानर म्हळ्यार नुस्तें मांकड न्ही, मनुष्य आनी हें मांकडाचे मध्य स्थितीत ते वानर 2 पांयार चमकताले, मनुश्या वार उलयताले, तांकां वानर म्हणटाले. व्हड भोप्या वानर. अरे तांगेल काम बुद्धी म्हळ्यार एक इतलें आसतालें तांकां. एक भोप्या वानरांगेर तांगेल कळप आसतालो. ते 10-12 मांकडिणींक घेवन भोंवताले ते. तसल्यांत हो ब्रह्मचारी, शक्ती आसून ब्रह्मचारी. कोणें नपुसक असलो आनी ब्रह्मचारी असल्यार खबर विंगडी, पण सगळी शक्ती शाबूत आसून हो ब्रह्मचारी. कशी ताणें हें मेळयलें, कशें मेळयलें हें पळोवंक. त्यामी ती पयलीं आमी दास जावंक आमकां, आनी दास कशी जावचें, दास्य भक्ती कशी करची, हाजे खातीर आमी हनुमंताक शरण वचका. कल खातीर शरण वचका की तो सज्जन, सत्जन म्हळ्यार सगळ्यांक तो स्वता आत्मबुद्धीवालो. देहबुद्ध्या तू दासोहम, आत्मबुद्ध्या त्वदंशकः आणि जीवबुद्ध्या त्वदंशकः. देहबुद्ध्या तू दासोहम. देहबुद्धीन पळोवचें तवय देहांत आशिल्लो न्हय. हांव तुगेलो दास आसा. कायम नम्र विनंती, हें वंदन भक्ती शरण वचून दासोहम. जीवबुद्ध्या हांव सान आस रे, तुगेलो हांव अंश आस म्हूण ताका सान जावचें. तें देहबुद्ध्या तू दासोहम म्हळ्यार की जड आत्मनिवेदन जाता. हांव तुगेलो दास आस. जे कांय देहात दिला तुवें दिला, वापरच्या दिला, सगळी प्रॉपर्टी तुगेली, हांव सम कोन्न सांबाळटां. तुगेलो दास जावन राबता म्हूण. मस्त आपणागल बुदवंतपण वापरचें ना. जितलें काम दिल्ल्या. अरे ताका कितली ताकद आशिल्ली. रावणा मान येवचें शकतालो आशिल्लो तो सीतेक घेवन, पण सीताय म्हणाली, मत सांगात यो म्हणना, पण ती म्हणाली ना, मगल बामणान येवन म्हाका सोडून येवंका, हांव तुका सांगात या ना. आनी जीवबुद्ध्या त्वदंशकः. तुगेलोच अंश हांव. हांग अंश कोणागलो, जे आत्मतत्व आमगेलें शरीर चलयतकी चंचल आत्मतत्व, ती देवी, तो देव, तो श्रीराम, तागेलोच हांव अंश आस, अंश आस. आनी कशी कळटा तो अंश. हनुमंत खंय आस, ताका दुसरें नांव प्राण म्हूण आस. ते प्राण आमगे श्वासा सांगात प्रत्येक भितर येवन आमगेले भितर जे चैतन्य आस ताका कॉन्टॅक्ट करता. सोहम, सोहम, सोहम. तो हांव, अहंस, अहंस, सोहम, अहंस. अशी तो हांव, हांवच तो, हांवच तो. आनी येत्तन तो प्राणवायू घेवन येता. कळ्ळें मागीर जीवन जाय न्ही देहाक मनाक. आनी त्या चैतन्याक सुद्दां जागृत दवरच्याक ताका सिलिंडरान बंद करून दवरल्या पाप. आमगेल्या मनान ताका सिलिंडरान बंद करून दवरल्या. त्यामी ती जास्ती कले कार्य करूं दिना ती. ना, उत्तिष्ठत, देवा उठ्ठा. मुर्छित जाल्या तें रामतत्व ताका जागृत करचे खातीर हो हनुमंत नित्य श्वासान प्राण घेवन येता. आनी प्राण आनी चैतन्यागेली मेळामेळी जाल्ली थंय एक नमुन्याचें चैतन्य प्रगट जाता. परावाणींतल्यान प्रगट जाता, झर्रकने भायर येता. पण तें सगळ्यांगल जायना. कसल्याक सगळ्यांगल जायना, संत लोकांगल जाता. तांकां कसलो अनुभव आयलो की तांकां अभंग सुचता, ती तांकां आनी कसलें सुचता. जाल्यार आमचे असल्यांक तें सुचना. कसल्याक
आमी अ र ट प कोण जुळयत बसतात कलेपणी करया म्हूण दिसता उलोवया उलोवया आमगेले कृतज्ञता व्यक्त करया म्हूण पण आमकां शब्दच मेळनात कल्ल्याक परावाणी स्फुरण जाता बरेंची की हे उलोवन दाखोवया कृतज्ञता म्हूण जाल्यार वैखरींत यो सरी आमी आतां हें केल्लें बरोबर जायत वे हो विचार करतात पश्चंतीन तें पळोवन मागीर ताकल शब्द योजन करयेद म्हण हांगा कंठाले हां कडे हगूर ते भायर पडटले तें भित भितची कशें जातलें बाम संतांक घाल तशें न्ही ट्रॅफीक व्हेरी क्लियर कल्ले ना महामार्ग तो महामार्ग म्हळ्यार कल म्हणटा ती ताका आमगेले पश्चिमेचे पुर्वेचे महामार्ग द्रुत मार्ग असतात न्ही द्रुत मार्ग तशी भरधाव सुटली गाडी ती हांगा स्फुरण जाली की हांगतान भायर पडली तर आमगेल हांग तूं ट्रॅफीक कल्ल्याच आसता ठाई ठाई सिग्नल्स की हांव कोणकी आसा हांव कोणकी आसा मायलस्टोन्स पळय म्हाका तें येवचें लागलें पळय म्हाका तें येवचें लागलें म्हाका हा दुसरे अर्थ कळच्या लागलो म्हाका संस्कृतय कळटा आतां म्हाका शास्त्रांचो अभ्यास जालो म्हाका ह्या स्तोत्राचो अर्थ कळटा अरे तें स्तोत्र जगत वे तूं तो विचार करता म्हळ्यार आमी सान्न जातात जगचें मस्त हें जाता हां तावळी ते सांगता ती हाणें रामान ताका विचारलेलें तूं कोण खरें सांग तूं म्हाका कितली मदत करता तावळ ताणें उत्तर म्हूण सांगलें की देहबुद्ध्या दासोहम जीवबुद्ध्या त्वदंशकः आत्मबुद्ध्या त्वमेव अहम तूच हांव तूं एकच इति मे निश्चिता मती म्हाका निश्चित वतच की आत्मबुद्धीन पळोवनचें जाल्यार तूं आनी हांव आनी तूं कसलो भेद ना आनी इतलो व्हड जावन सुद्दां तो सान भोळोची आमी तशी निरागसता आमकां केन्ना मेळटली आमगेल्यान ते चेड आसा आमी एक सान थेंबूट जाल्यार मात्र आमकां त्या महासागरांतूं बुडच्या जाता परब्रह्म हें अनंत आसा तांक तूं बुडका जाल्यार आमी तशींच जावंका आमगेल्या मनाची उन्मन जावंका मन अशी उपराट जाल्यार मना मना म्हण नाम जावंका आनी त्या नामांतलो भाव जावंका इतलें सान पयर सांगिल्लें तुमकां तें अंतराळ यान आनी चंद्रयान हें तें वता ताजे हांगच्यान मुंबयतान सुट्टना कितलो व्हड म्हाका खंयची भारतांतल्यान सुट्टना कितलो व्हड आशिल्लें प्रचंड ते हांतू थंय हाडका लागिल्ले क्रेनान ते उबारका लागिल्ले हां आनी ते भले वतना पृथ्वी कक्ष दांटयतना ताजो व्हड भाग कोण गेलो तो आमगेलो व्हड भाग आमगेलो अंतराळ यानाचे व्हड भाग खंयचो तरी आमगेले अहम भाव देहबुद्धी हांव म्हळ्यार देहूची ही भावना गळून गेली दुसरें कल्लें हांगा थंय पळयल्यार चंचळ आत्मतत्व तें गळून वचना पळय आजू बाजू पळयल्यार सगळें तेंच दिसता मज्जांत आसा आत्मतत्व तेंच सगळ्यांक आसा तेमी तें चंचळ आत्मनिवेदन सुद्दां जाता हां आनी देवा तूं म्हणशील तशी एक माईक कोणकी मैत्रिणीन हें दिलें की नवीन सून येता ती माय मस्त ऑर्थोडॉक्स आशिल्ली मंत्र दिलो TMT म्हणून म्हळ्यार तूं म्हणशील तसं तूं म्हणता तशी हां अशें करून तिगल सुन्नेगल कलान घेवन तशी आमी लोकांगेर सेवा करतना तांगेल प्रॉब्लेम्स आमी पळोवंक खातीर आमी आमगेल व्हडवीक दाखोवनचें तांचलें वचना ताज्यान आमगेलो अहंकार वाडटा तर तांग कल प्रॉब्लेम आसता तांगेल दृश्टीन आमी पळोवन ताजेर फुंकर घालूं शकतात कितली पण आमी आयुश्यान मस्त चुक करतात गोतना ती लोक कल्ले हाज्याने वय जायना फुडें केफून विसर जाता हें विसरलो तें विसरलो ठीक आसा करेक्ट कशें करचें ताजेर उपाय कल्लो अशी बैसून कल जायना न्ही मुखार कल करया आनी तांकां धीर कोण दिवचो आमी आसत न्हय हो धीर दिवंका आमी म्हळ्यार कोण आमी आनी तुमी एकच आमी एक कॅटेगरी आमी हांवें मनुश्य आसा तुवें मनुश्य आसा मज्जान मनुष्यत्व आसा तुज्यान मनुष्यत्व आसा हां आनी मज्जान मुमुक्षत्व आसा तुज्यान तूंय मुमुक्षत्व आसा तेमी ती चला एकामेका सहाय्य करूं अवघे धरू सुपंत म्हणून जें कार्य आमी करतात न्ही ताज्यान आमी सान 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 जायत वतात इत्याक तर आमी दुसऱ्यांक हडपण दितात तांगेल लागीं वचून न्ही की तांगेल बरे गुणे कळटात म्हळ्यार आमगेल नाम घेवन
आमगेल मनाच आयना कारण इतली साफ जालेली आसता नजर की ते हें जाता आमकां तांतूल बरे गूण दिसतात आनी ते आमी ताण घेवचे पळयतात आमी ताण घेवचे आमकां जाग जाय म्हूण आमगेल वायट गूण भितर नजर केल्यार आमगेल वायट गूण दिसतात अरे हे वायट गूण कल करचेसो काण उडयले कचरो एक पेटयेन तूं कले घालचेसो नवीन बरबरे सामान पत कुडा कचरो भरला तातूंत तर पयलीं तें खाली करता न्हय आनी त्या कचऱ्यान बरे वस्तू आसत आनी कचरो आसता कचरो काण घाल की तितलें अर्द खाली जालें तांकां तूं कोण अगल बरबरे आसता घेयात न्ही आनी शिवाय आतां मगल बरबऱ्याक हांव उपभोग घेवन जाला हें दुसऱ्यांक वांटी आहा तांकांय उपयोग जावो म्हूण तांकां दिवचें अशी एक जाता ती हृदया हृदय एक जाले ये हृदयचे ते हृदयी घातले ते करतना तांकां हडपण दिल की आमगेल हडपण आपल्यापी कमी जाता आनी आमी थेंब जातात उदकाचो थेंब जो आराम हातूं विरगळचे शकता परब्रह्माच्या महासागरांतूं किंवा हातूं विरघळून वता त्यामुळे अनेक त्या अंतराळयानाचो अनेक भाग गळ पडता कड्डेर सान भरता सान वरना पडे ताक्का गुरु शिवाय गती ना संतां शिवाय गती ना हां त्यामुळे आमी आमगेल गुरूक शरण वचका आनी ते आमकां दाखयता ती जाल्यार सहसा मनुष्य याना तांत उडकी मारूंक याना आनी याना जाल्यार नितकल जाता कल्ल्याक याना तरी मनाक थंय शिरकाव ना तुगल मन तुगल अहंकारू तुगल देह हांगा सोण येवका देह सोण येवका म्हळ्यार मन वची न्हय तरी कायम लक्षांत दवरचें की ह्या देहाची मालकी मगल ना मालक विंगड आस म्हाका फक्त वापरच्या दिला वापरच्या दिलेले आनी बरेंच कल्या म्हळ्यार देहा शिवाय आमकां गती ना देहात्म योग म्हणटा ती तशी आमकां सगळें जर मेळोवंका सद्गती मेळोवंका देहाचें माध्यम जायच त्यामी ती संत सत्पुरुष सुद्दां त्या वायू रुपांत सगळीं मंडळांत आसतात गुरुतत्वांत पृथ्वी भर पण तांकां कार्य करचे वेळार गरजे प्रमाण ते जन्म घेतात सद्गुरू म्हळ्यार कोण शेवटी ते परब्रह्म हे देवा पाशी वयले जाल्यार आमकां कितलेय त्या संतांनी आनी देवान सांगून कळना म्हळ्यार शेवटी ते परब्रह्म गुरुतत्व आमचे खातीर कोणालपणी दत्तात्रेयालो कोणालपणी वेश घेवन येता श्री समर्थ अशी जावन येतात आनी आमकां गायड करतात हें आसा ताच आमी फायदो घेवंका तर तें सान कशें जावचें आनी दुसरें म्हळ्यार भोळ भाव हनुमंतागलो इतलो भोळ भाव पाप एक दिवस ते हाका कोणी सीतामाईक आपणाला आवस म्हणटात तांकां खंय प्रवेश आशिल्लो हांत सुद्दां कल म्हणटात तांगेलें राणी वसाणी आसता न्ही हांतू भितर अंतपुरांत हो एक फावट अचानक अंतपुरा वचलो तर ती अशी गमटी कोण सस्त आशिल्ली बाकी ती कले सज्जन आशिल्ली पण इतली व्हड तीळ लावन घेता सिंदूर लावन घेता अशी भांगांतूं अशी माग काडटात न्ही तांतूं सिंदूर आनी मिडल्यार सिंदूर गमटोवची रेखत आशिल्ली त्या वळी तान विचारलें हें कल्लें लायतस तूं म्हण हें सिंदूर लायतस कल्ल्याक तरी मगल बामणाक तुगल बामण म्हळ्यार कोण तो तुगल मालक राम तागल आयुश्य वाडो तो एकदम दीर्घायुश्य जावो म्हळ खातीर हांव हें सिंदूर लायतां भंय ताच्यान आयुश्य वाडटा म्हणालो धांवलो तो कपी धांवन सोदून काळमताने ते इतली सिंदूर घेवन कल करूं जाता इतली सिंदूर घेवन जर लागता तर तान ते सिंदूर दवरलेले होडी भरली आसता न्ही आमी साखर कशी वापरच्या सामने करड्यान काडटात जाल्यार भितर हड्ड हातूं आमगेले बचत केलेली साखर आसता विंगड खर्चल करतल तशी घालूंक ती होड बरणी ताका मेळ्ळी मग ती ताणें सगळी माथ्यार्थान उमटून घेवन पुराय आंगा सगळें थापून घेतली आनी तो सिंदूर अशी आसना तें अशी लायल्यार न्ही ताजें दाह जाता म्हळ्यार ताज्यान एक नमुन्याचें उज्ज सो येता आंगाक तर ताका उज्ज येवच्या लागलो कल करता म्हूण कळना आनी नानता श्रीराम 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 म्हणून खडे पळयले हे सिंदुरा बाटली खाली बरणी तर कल करचें म्हणून पळयल्या हो नानता
कड्डेर सीतेन कल केलें तें दास हिंग सांगून तेल हाडयलें, तेल थंड, आनी तें तेल सगळें ताका माथ्यारी उमटिलें. तेल ताज्यान ताका आंगाक थंडाव आयलो, म्हणून तें प्रघात आयलें. पण भावना कशी, कितली बोळी भावना. तिने जर इतलेशे सिंदूर लावन ताका आयुश्य इतलें वाडटा, तरी मगल स्वामींक गेलें आयुश्य तान चिरायू जावंका म्हळ खातीर तान तें दाह सहन केलें. सांज चेरडूशें जावन चेरडावाय वागचें असलें वागणें, कळ्ळें. कितली म्हणटा तशी बोळे भावाने सगळे काणये सांगच्या खातीर वेळ ना. कित्या म्हळ्यार आमी कल खातीर हें सुरू केल्या, तरी मनोबोधा खातीर. तर हांगा ताणें सांगल्या, देहे बुद्धीचा निश्चयो दृढ झाला, देहातीत ते हित सांडीत गेला. आतां हांगा हें 163 to 174 हांगा तूं सगळ्यांक तूं सत्संगांत राबून देहबुद्धी कशी सोडची आनी आत्मबुद्धी करका हें तांणी उपदेश केला, बोध केला समर्थांनी. तर दास कशी जावंका हें आतां सांगलें की हनुमंताक शरण वचका. कळ्ळें म्हळ्यार तो दास्य भक्तीच प्रतीक जावन आसा आनी आमकां मदत करूं कस्तो आयला तेमी ती. आनी ते म्हळ्यार समर्थची, समर्थय तशी आसत. तांणी सतत रामाक भक्ती केली, दास्य केलें, दास्य भक्ती केली आनी कार्याक मदत केली, राम कार्याक. अजुनी करता आसा ती, अजुनी दासबोदान बसून आमच्या तान उलोवन घेता ती. कितलो व्हड कार्य. आमी खंयची किस झाड की पत्ती एक हें उलोवच्याक आमकां सम कळना. आत्तां उलयलें नंतर विसरच्या जाता, पुस्तकाची गरज पडटा. तांगेल तशें भड 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 उलोवन घेतात म्हळ्यार कल्लें. राब म्हणूं जायना, प्रपात. प्रपात म्हळ्यार धबाबा कोसळती धारा, अखंड जल सांडिले तशी. थंय शिवथरगळांतूं अशी एक धबधब आसत, धो 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 कोसळटा. आनी त्या शिवथरगळ अशी गूळ आसत, ताजे वयल्यान त्या गुड्ड्यार थावन तें उदक कोसळटा कायम. तेमी मागशी त्या घळींत कोण बसलें शत्रूक दिसना. म्हळ्यार कितली निसर्गाची किमया. आतां हांगा पळया, ते सांगता की देह बुद्धीचा निश्चय दृढ जाला. तेमी कल जाता तूं देह बुद्धींत आसल्यार नुकसान कल तुगेलें. पळय बाबा, हांव देह बुद्धींत आसा, देह आशिल्ले शिवाय म्हाका कलें करूं जातवें, म्हाका प्रपंच हें देह बुद्धी सोडून कशें रावचें. पण तें देह बुद्धी न्हय, देह भान आसता. हांव देहांत आसा, देह म्हाका वापरचें दिला म्हूण समकून वापरचें, त्या देहाची काळजी घेवची. पण मालकी कोणाले दवरची, परमेश्वरा लागीं, ते श्रीरामा लागीं. तें आत्मतत्व, तें अंतरात्मा जो चलयत भितर बसून, ताल्ले तो मालक आसा. तान नेमकें हें देहान बसून तो चलयत आसा. आमी चलयतले कोण ह्या हाज्यान. जाल्यार देह म्हळ्यार हांव न्हय, देह मगल हो म्हणून म्हाका दिला, वापरच्या दिला. तो मगल आसा, म्हाका म्हूण सेपरेट दिला वापरच्याक प्रत्येकल्याक. आनी तांगेल गरजे प्रमाण दिला. तशी मगल गरजे प्रमाण म्हाका देह दिला. जाल्यार तो ते देह म्हळ्यार हांव न्हय. हांव म्हळ्यार देहचें आनी हांव म्हळ्यार कोण ती शिवांगी पाची, बस ताका देह बुद्धी म्हणटात. ताका जर तूं अशी न्हय की त्या देह वापरच्या दिला, ताज्यान काम करचें ना, नळीत बसून रावचें, ही देह बुद्धी न्हय. ही देह बुद्धी न्हय. सगळें करतना हांव करतस, हांव करतस. मगल देह करतस, मगल चेडवां करतस ती, मगल नात्र करतस ती. मगल देहान हांव इतलें केल्लें, इतली प्रॉपर्टी केली, इतलो पयसो केलो, हांव इतलें डोनेट केल्लें. हो सुद्दां एक अहंकार. ताजे मीत कल जाता, जे देहा भायर आसता न्हय तें सोदून काडच्या काम परमेश्वरान देह दिला. पण आमी हांतू शिरकून पडलेली न्ही ती. देहातीत ते हित, आमगेलें हित आसा ते सांडीत गेला, नाच जाता. देहे बुद्धी ते आत्मबुद्धी करावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी. देह तोची हांव अशी जी देहबुद्धी म्हळ्यारीच मगल स्वता बद्दलची अहंता बळकट केलेली न्ही ती. देहा पेल्ल्यान आशिल्लें आत्महित हें ताका मेळना, सुटलें तागेल्या हातांतन, गळ गेलें. त्या खातीर देहबुद्धी सोडून आत्मबुद्धी करका. तेमी देह हांव हो ध्यास सोडून दिवन सतत चिंतन कल करका.
हांव म्हळ्यार आत्मा अशी बुद्धी दृढ करता आनी ती दृढ जावचे खातीर आत्माभिमुख जावचे खातीर संतांगल संग धरका. कळ्ळें? म्हळ्यार संत तशे आसतात. देहाचे जे थोरपण तेच देहबुद्धीचे लक्षण. मिथ्या जाणोन विचक्षण निंदिती देव. निंद करका म्हण तरी ना. हां, बुद्धवंत लोक देहाल निंद करतात. पण देह पाप, देह बरें करना वायट करना. आमी कशी चलयता तशी तो देह चलता. कळ्ळें? म्हळ्यार तें एक इन्स्ट्रुमेंटच. इन्स्ट्रुमेंट चलयतल्यान जागरूक आसता न्हय. त्या हाका देहाकाची तुमची सगळं करी म्हूण तागेल्या हातान दिल्यारी ताका सम कशें करचें म्हूण कळना आनी वाटेल तें करून घालता. हीत आहे देहातीत. आमगेलें बरेंपण खंयच्यान आसा आमी देहातीत जावंका. म्हणून निरोपिती संत देह बुद्धीने अनहित होवची लागे. अनहित जाता. हां, आतां हांगा सांगल्या मने कल्पिला विषयो सोडवावा. मने देव निर्गुण तो ओळखावा. मने कल्पिता कल्पना ते सरावी. सदा संगती सज्जनाची धरावी. म्हळ्यार कल कर का. अहंता मारूक बलाढ्य शक्ती युक्ती आणि भक्ती हनुमंतागली. ती इन्स्ट्रुमेंट आमी मागून घेवंका. जशी अगस्तीने रामाक कोदंड दिलेले खास ताजे खातीर. आनी हनुमंत हो इतलो दानी आस आनी तो समर्थ उदार आस. जाल्यार मस्त सण शिवाय तो उदार आस. मस्त गरीब लोक वय वय हांव उदार आस घे म्हूण दिता ती. पण तू लेगीच कले ना. आडात नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार काय. तशी मुख्य हांतू तुगेल हांतूची कले ना. तू कल दिता म्हणलें तरी समर्थ तशें न्ही, हनुमंत तशें न्ही. हे दोगय जाण एकच आनी तांतल्या दिवच्याक समर्थपणे उदार आसा. सगळेच तांतले तेमी ती तांगेल मदत घेवन मने कल्पिला विषयो सोडवावा. मने देव निर्गुण तो ओळखावा. हे जे जे म्हूण सगूण आस तें ताजे भितर निर्गुण कल्लें आस तें पळोवंका. म्हळ्यार जे आमकां जे जे पळयतात आनी जे उत्पन्न जाता हांन तुका चमत्कार करका म्हण ना. साध्या दोळ्यान पळयत तर कितें दिसता. आज उत्पन्न जालेलो तांतूं स्थित्यंतर जाता आसता. तो व्हड जाता व्हड जाता व्हड जाता वाडटा करता तरूण जाता मनुश्य म्हळें कसले सान जीव सुद्दां, सान प्राणी, सान पक्षी. अंड्यांतल्यान भायर पळयत सान आसता कडे ताका पाक फुटता ती. प्रत्येकांत तशें आसता. हस्ते पील कितलो सान आसता. हां, गायी वासरू कितलो सान आसता. ताका शिंग सुद्दां आसनात. हां, तर हें जे आसा सगळें चार खाणी चार वाणी हें सगळें जे उत्पन्न जाल्लें ताका नाश आसा. आनी उत्पत्ती आनी नाश हाजे भितरली जी आसा ताका स्थिती म्हणटात. स्थिती म्हळ्यार कळ्ळें त्या हांतूं तें स्थित्यंतर जातात म्हणून ताका स्थिती म्हणटात. प्रत्येक वेळची स्थिती म्हळ्यार ते प्रवाह आसता. जशी न्हंयेचे तेंची उदकान तुमकां न्हंय कल्ल्या फ्रेश उदक म्हणटा ती व्हांवतच न्ही. आत्तां हांव पांय धुल्ले न्हंयेंतूं. हां, कड्डेर भायर आयली परत पांय धुवन धुवया म्हळ्यार तेंच उदक मेळना म्हाका. ती न्हंय मुखार गेली आनी फ्रेश उदक मेळ्ळें. तशी कायम काळ हो फ्रेश आसता. फ्रेश संदी घेवन येता. एक 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 क्षण आमचे खातीर एक संदी आसता. त्या संदी कालाच आमी उपयोग करून घेवंका. आनी तांतूं त्या अशाश्वत हांतूं तें जें व्हांवचें आस बरेंच व्हांवचें आसा तें व्हांवतच नवीन नाविन्य आसा तांतूं. ताजो उपयोग करून घेवन प्रत्येक क्षण आमी आनंदान जगचें आनी कोणाक स्मरण करचें देवा तूं ही संदी दितस म्हाका. तूं प्रत्येक क्षण म्हाका संदी म्हूण दितस आनी हांव बरेंपण करून घेतलो. हां, ताका तुगेल मदत म्हाका जाय. तेमी मने देव निर्गुण तो ओळखावा. मने कल्पिला विषयो सोडवावा. हें हांव कल्पना करतस तें सत्य न्हय. तें मुखार म्हाकशी ना जावचें आस. कितलो बरो एक आमी म्हणटा सत्यनारायणा प्रसाद केलो कितले दिवस व्हरता स्टील इट इज पेरिशेबल. मस्त म्हयन्यान तें वायट जावचें शकता. खंयची रांदन केली सगळें पेरिशेबल. तशी उत्पन्न जे जे उत्पन्न जालें आमगेले विचार सुद्दां पेरिशेबल आसतात. पेरिशेबल आसतात. तर ते विचार हीन कशें जावचें. अनावश्यक विचार टाळचे कशी
त्या विचारा मागशी धांवची ना. तांकां पक्कोण हाण आमी तांगेली स्थिती वाडयतात. तांकां मुखार वचूं दिवचें. तांकां भीक घालची ना. ते रस्त्यार आनी भीक मागू येतात न्ही, तांचें लक्ष दिलें की ते आनी हें करतात, केंद्रितात तांकां. लक्ष दिनात की वता ती. ट्रॅफिक सुरू जाता, वता ती. तशी आमी मने कल्पिता कल्पना ते सरावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी. तरी हांगा कळटा, संतांल्याक वचूल्याक कळटा जाता पॉझिटिव्ह वायब्स मेळटा तांकां, शक्ती मेळटा तांगेली, शांततेंतली शक्ती मेळटा, तांगेलें जें समाधान आसा तें आमकां मेळटा. कळ्ळें? तशी तर मनान कल्पिल्ले विशय अर्थात द्वैत असता. मनान आमी जी कल्पना म्हूण करतात तांत प्रत्येक द्वैत आसता. जी मूळ माय आयल्या न्ही तांतूं सुद्दां द्वैतच आसा. म्हळ्यार गणेश शारदा, शिव शक्ती, विष्णू आनी लक्ष्मी, राम सीता, शिव पार्वती, हे सगळे जोडगोळी. तशी नर आनी नारी, नर आनी मादी, ही जोडगोळी. आनी तांगेली अशी शरीर रचना सुद्दां अशी केल्या की उत्पत्ती जावंक. कळ्ळें? म्हळ्यार एकोहम बहुश्याम ह्या इच्छेन तें द्वैत निर्माण जाल्या. ती एक कल्पनेक दिसता चिके गमत करया म्हणून, तशें तें उत्पन्न जालें. पण ते स्थिती, ताजी स्थिती आसा न्ही, उत्पन्न जालें की ताका स्थिती आसा, स्थित्यंतर आसा ती. आनी झाड आज लायली, बी लायल्यार तें तशी व्हरना. तें बी फुट्टा, तांतूं थानून झाड येता. ताका मुखार पान्न, फल, उल लागता. मूळ मुळा वता ती, वय की न्ही? पण मूळ बी आसा तें फुट्टून वता. तशी मूळ जें आसा तें तशी व्हरना, ताजें ट्रान्सफॉर्मेशन जाता वता. खंयचीय गोश्ट ह्या जगांतून तशी मरना. एकाच एक म्हळ्यार ताजें विंगड रूप घेता, तरी ते स्थित्यंतर तें केन्ना ना केन्नापुणी विलीन जावचें आसा. तर आमगेलो देह आनी आमी खंयच्यात विलीन करका? ते देवत्वांत विलीन करता. तर देवत्वांत म्हळ्यार कसलें? आमगेलें जें राम कृष्ण जो आसा ती, तें मूळ माया, तिका आमी शरण वचका. ती बोट आसा आमचे खातीर. कळ्ळें? म्हळ्यार ती तांथान डायरेक्टली आयिल्ली न्ही ती, आनी ती सतत ताका रेफर करता आसता. ती तुर्या, तिका हेवें दिसता तेवें दिसता. कळ्ळें न्ही? तो दत्तात्रेय आमचे खातीर बेशुद्ध आशिल्ल्यांक जागी करचें तो येता. आमगेल्या भोवऱ्यांत आमी शिरकल्यांत ती त्या मॅन होलांतूं आमकां धरून हातान रट्ट्यात धरून वयर काडच तितली ताकद ताका आसा. तो तोग गुदेवन सुद्दां तो स्वता मरना, तितली ताकद ताका आसा. तसल्यांक आमी शरण वचका. मूळ मायेक आमी शरण वचका. आमगेल्या देवाक आमी शरण वचका. तो मेट्टू पार करपाची ती चंचल माय आसा. तिगेलो दोश मस्त आसा. ती मस्त म्हळ्यार कळ्ळें? दोश न्हय ते दोश आमगेले आसा ती, तिगेले ना ती. आमी देह बुद्दीन तिल्या पळयता ती. देह बुद्दीन दृश्याल्या पळयल्या, दृश्य देहची, दृश्याचो एक देह आसता, वय की न्ही? तरी अज्ञान, हांव देह आसा, देह बुद्धी, हें एक अज्ञान. तर अज्ञानान अज्ञाना पळयल्यार अज्ञानच येता न्हय, वय की न्ही? तेका सज्ञान जावचें कर न्ही. तेमी ती अज्ञानी जावचें ना. संतांगत संगत करका, सदा संगती, एक पंत न्ही, सतत करका. गुरु अंजने वीण ते आकळे ना. लास्टान सांगिल्लें गुरु अंजन कशें जाता? संत चरण रज लागता सहज. ते रज शुष्क आसता, ते दोळ्यान घालूं जायना गुरूक. तर सतत आमी कृतज्ञतेची अश्रुतंत घालका ती. तर म्हाका कोणकी विचारलेलें, मागीर दिव्य दृश्टी मेळना पडे, ते अंजन घाल की आमी दिसच्या लागता न्हय? एकदम दिसना. पी हळद आनी हो गोरी म्हूण जायना. एक आजी नवीन म्हण सांगितली, जिम जॉईन केलें आनी जालें दारासिंग म्हणून दुसरे दिवस. तशी जिम जॉईन केलें की दारासिंग जावचें जातलें? कितली मेहनत करका लागता, कितले पापड लाट्ट्या लागता ती, कश्ट करका लागता ती. तशी नित्य तो सतत सान्निध्य त्या परमात्म्यागेले दवरका. ते देव पळोवका, ते राम कृष्ण तांकां, ते माया देवीक शरण वचका. आनी कृतज्ञतेच भावाचे अश्रू ते चरण रज म्हळ्यार कसलें? धुळी, रज म्हळ्यार धुळी. ते धुळी दोळ्यांत घाल्यार हें जायना. अंजन म्हळ्यार कसलें? तांत एक भक्तीची आर्द्रत आसता, एक कोमल भावना आसता.
एक कृतज्ञतेचे उद्दाक असतात तांतूं. सात्विक सात्विक अश्रू म्हणटात ताका. आमकले मेळणी म्हूण रडले हात पाय हालोवन त्या तामसीक अश्रू. जाल्यार सात्विक अश्रू खंयचे की आमकां पश्चाताप जावन कृतज्ञतेने आमी जेन्ना रडटा ती तें उद्दा जेन्ना ते देवीगल पांयार पडटकी त्या धुळींत पडटा पश्चातापाचे अश्रू ते नित्य येवंका ती आनी नित्य ते अंजन ती आमच्या दोळ्यांत घालता. तावळी संजयाक कशी दिव्य दृश्टी आयली की तशी आमकां दिव्य दृश्टी येता. म्हणून ताका सातत्य संपर्क आनी संपर्कान सातत्य हें जावंका सतत हें जावंका. एक पंथ जावंक जायना, एक पंथ अंजन घालूंक जायना. घडये घडये गुरूंग सान्निध्यांत रावका, नित्य तें अंजन घालून घेवका आनी नित्य त्या अंजन सांगील तशी त्या दिव्य दृश्टीन पळयता पळयता मुखार वचका. दिव्य दृश्टी घेवन नुस्तें बसचें न्ही. तांणी दिलेली दृश्टी वायट करून घेवची ना आमी. ताचो उपयोग करका जानांक जागृत करचे खातीर. आतां 165 देहादीक प्रपंच हा चिंतियेला परी अंतरी लोभ निश्चित ठेला. आता हांगा तांणी पहिले छान सांगल्या की मने कल्पिता कल्पना ते सरावी सदा संगती सज्जनाची धरावी. अद्वैत कल्पना प्रकाशे तेची क्षणी द्वैत नासे. अद्वैत द्वैत कल्पनेचो नाश जाल्लो सज्जनागल संगत जाली की द्वैत नाश जाता. तुज्यांतूय प्रेम आसा मज्यांतूय प्रेम आसा, तुज्यांतूय आनंद आसा मज्यांतूय आनंद आसा. तुगल समाधान आसा मगलें त्यांची समाधान आसा. उदकान भेद आसना, अनुभवान तशी भेद आसना. जो अद्वैत भेद हें आसता अनुभवतांत भेद आसना. जाल्यार तें कशी कळटा. तरी द्वैत कल्पना आसा न्ही ती आमी अद्वैताची कल्पनाची की हें एकच आसा हांव म्हळ्यार परमेश्वरू ही कल्पना अजून आमकां रियलायज खंय जालें आमकां अनुभव ना. जाल्यार त्या कल्पनेचो विचार कोण कोर न्हू त्या द्वैतात जेन्ना नाश जाता एक काळी पाक्क फुट्टात अद्वैताचे तावळी अज्ञान गेल्लें ज्ञान जालें. ज्ञान जायना पळय एक कांट्यान आमी कांट काडटात न्ही तशी अद्वैताचे विचार कोण कोर न्हू आमगेले आमी त्या द्वैताच काण तो पिलो अहम भाव काडलो देह भाव काडलो जाल्यार बाकी कल राबले खंयचो अहंकार राबलो की हांव तें काडलें आतां म्हाका हांव अद्वैती जालो कसलो भेद ना म्हाका ज्ञान जाल्लें म्हणून हो अहंकार त्या ज्ञानाचे कांट्याने अज्ञानाच कांट काडलेलो जाल्यार तो ज्ञानाच कांटात तोपू लागला. तावळ परब्रह्मान तूं ज्ञानाच्या कांट्याक सुद्दां एंट्री ना कळ्ळें मागीर तो व्हड अहंकार सूक्ष्म अहंकार तो म्हाका ज्ञान जालें हो सूक्ष्म अहंकार. तेन्ना कळ्ळें जाता की तांणी सांगल्या स्वरूप तद्रूप जातना अद्वैत कल्पना सुद्दां सरून वचका. हांव ब्रह्म ही सुद्दां हांवच ब्रह्म म्हाका ज्ञान जालें हांव ज्ञानी ही कडकड जिरली की मागीर सायुज्य जाता. साजूक आनी चविश्ट तूप तोंडां पडटा. तांणी एक उदाहरण दिलें हांगा म्हळ्यार कळ्ळें साजूक तूप आमी लोणयाचें तूप करतात न्ही तें समज जाल्लें की ना पळोवनच्याक आमी कल करतात एक हळदी पान जवळ अशी धुता ती आनी ते तांत अशी करून तांत सोडटा ती सोडली की चूर 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 आवाज येता. ते कडकड 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 वाजच्या लागता. ताजी अशी हें येता ती कळ्ळें किटी शो उडटा ती तुपाच्यो आनी तें सगळें कडकड हें जावन तें कुरकुरी जाता पान आनी तूप शांत जाता. तावळ समजचें की आमकां आमगेलें मन हें सायुज्यतेचें साजूक तूप जाल्या म्हणून ही ताजी खूण आसा. तशी ते गुरूक थंय शरण वचका तांतूं विज्ञान म्हळ्यार ज्ञानय अर्पण करता. अज्ञान तर अर्पण केलें देवाक ज्ञानय अर्पण करता म्हळ्यार देवत्वाचें म्हाका ज्ञान जाल्लें तेंवूय परब्रह्माक अर्पण करता. तूं घे म्हाका तूं जाय म्हाका आवस जाय मायलस्टोन्स मस्त आसता ती
हां पुन्हा कितले 50 किलोमिटर्स म्हूण एक फातर आसता कडे 20 किलोमिटर्स म्हूण येता. हां म्हळ्यार कळटा आमकां की पूण अजून येयनी 20 किलोमिटर्स दूर असत. हां पुण्यात आपले सहर्ष स्वागत आहे म्हणून येता पळय तावळ आमी शिरता ती तावळ खरें पुण्यान. तशें आमी मदें जर मायलस्टोन पळोवन थंय राबल्यार आमकां नुकसान. तशें आसूं नये. तेमीच हांगात 165 जाल्यार देहादीक प्रपंच हा चिंती येला परी अंतरी लोभ निश्चिंत ठेला हरी चिंतने मुक्तिकांतावरावी सदा संगती सज्जनाची धरावी. देह आणि तत्संबंधी गृह पुत्र घर आमगें चेडवां हें प्रपंचात चिंतन करत बसल्यार कल जाता. तांचे खातीर हें करका तांचे खातीर तें करका चेडवां खातीर पयस करून दवरका नातरां खातीर आनी कल करका सगळें सांठोवन दवरका. हां आमी तांकां लंगडे करून घालका हें इच्छा आसना लंगडे करून घालची जाल्यार आपयापी जाता ती लंगडी सगळें तांकां आपयापी फुकट मेळटा वचून न्ही. तांकां आतां कबुतरांक दाणे घालतात ती स्वता कश्ट करून दाणे मेळोवनची हेंची विसरल्या ती कबूतर येवन नुस्तें घाण करून घालची मात्र तांकां गोतू कळ्ळें. म्हळ्यार आयतें तांकां मेळटा तांकां हें आसना. तशी आमी आमगेल देह आमगेल घर आमगेल पुत्र पौत्र हे प्रपंचान चिंतन करता करता कितलें म्हणून तुमी करशात. आमी निसर्गान तांकां शिक्का न्हय. पक्षी जे आसा ती ते सान्न अंडी उबोवन कितली नाजूक अंडी ती चिक्के हात लागल्या ती फुट्टा ती तसली अंडी ताजेर बैसून ते नर मादी ताजेर बैसून ताका उब दिता ती आनी हगूर तांगेली चोंची बिंची तयार जाता आनी ते नाजूक चोंचीने थोडे दिसान ते फुट्टोवन ते पील येदेंच पील भायर पडटा. कड्डे ते चोंच इतली व्हडी गोळ मासा गोळ ताका कसलें आसना ताका सगळें प्रोटेक्शन ती दिता ती खावच्या जागेर हाड दिता ती चोंच नुस्तें उगोवन बसतात ते पक्षी सगळें खावयतात ती सगळें कश्ट काडटात कडे हगूर हगूर तांकां सान सान्न पंख आसतात ते पंख व्हड जाता वतात हे स्थिती. हां उत्पत्ती स्थिती लय जाल्यार ती स्थिती सुद्दां गोमटी आसत हें कळका आमकां. निसर्गांतल्यान आमी कल शिकचें की ती स्थिती जालें कड्डे तांकां खावचें हाड घालतात ती हॉड्ड जायना पण पाक्क चिके व्हड जाली की सान सान्न झाडां रिची ह्या फांदीर तान त्या फांदीर उड मा म्हूण सांगतात भित्त तें पयलें उड उड. हां आनी ती आई तांगेली आवसू उबून दाखयता हे पळय हांव उडटां तूं उड यो मल्ल्या यो हांव धरतां अशी. तें पडना एक फावट ताका अभ्यास जालो उडचो की मागीर त्या पाक्कान बळ येता. आकाशी झेप घे रे पाखरा सोडी सोन्याचा पिंजरा. हां देह बुद्धी भांगरा पिंजर असत तांतू राबू नका तांक तुकल जाता मगल देहाच पुरे लिमिटेशन्स आमकां लागतात. एक तर देहाच कल्ले आमगेल मालकीच कल्ले आमी कले करूं शकनात आमगेल हातांत आसना ते केन्ना उगजतलो केन्ना पडटलो आमकां कसले गोत आसना तरी ताजेर प्रीती दवरून आमी राबता ती. आनी त्यापेक्षा नेचरान कशी आतां पक्षी उबलो उबून ती पिल्ल वचुली की कड्डेरी नोबडी बॉदर्स ती पक्षी ते ओरिजिनल आवस बापूसू तांगेल काळजी करता बैसना ती ती केन्ना येतली म्हूण तांगेली वाट पळयना ती. हें आमी शिकका घरटे बांदता ती तांकां हात ना बोट्ट ना ती एक इलुशी चोचकें त्या चोंचीन ती कितले गोमटे घरटे विणटात. हां आमी कल करता ती देवान आमकां 2 हात 10 बोट्ट दिल्यां ती पांय दिल्या ती हां तोंड दिल्यां सगळें दिल्यां दोळे तर जाले पण बाकीच कितले की आमकां तैनातीक मस्त आयुध आमी यूज करूं शकतात सूव दिल्या ती सगळें कर तरी आमी रडता ती रडची राबनाच आमगेलें हें जमना तें जमना. अरे निसर्गांतल्यान शिकतात न्ही काळजी करूं नाका चेडवांगेल पळोवनच्या जो पिंड रचयता तो पिंड रचूंच पयलीं उंडी रचयता काळजी ताकाच. तेमी ती हांगा सांगतात कले देहादीक प्रपंच हा चिंती येला परी अंतरी लोभ निश्चिंत ठेला. फंगस ते लोभ म्हळ्यार फंगस म्हळ्यार एक नमने खरजुशी जात न्ही जशी उदकाचेर शेवाळ म्हणटा तशी तें फंगस ते आनी जाय खरपून घेता बसतात कितले खरपिले तितले खरजुशी आनी खरजुता. ताचे बदलाक हरिचिंतन करात न्ही हरिचिंतन कोण करता की समर्थांनी केलें
आणि हांग तांणी दिल्या मुक्तिकांता वरावी समर्थ सावधान म्हळकी बोल्या थंग धाव नाही की लग्न कोण घेणार आणि हांग येऊन मुक्तिकांता वरावी सदा संगती सज्जनाची धरावी रामनामात संगत धरली रामात संगत धरली हरिगल चिंतन केलं आणि त्या हरीने हरीची संत ह्याची त्या लग्न लायतल जोशी खे तर त्यांनी एक समर्थांग शिष्य रघुनाथ पंडित म्हणून असत आशिले त्यांनी समर्थांग स्तुती करताना एक मजे श्लोक बरेला की कोण म्हणता समर्थांग लग्न करणी म्हणून चितबोध सेज अरुवार नव्या फुलांची सायुज्य मुक्ती असता ललना जयाची सायुज्य मुक्ती लागताना लग्न केल्या मुक्ती लागी हां आणि तांगल शेज म्हळे इतले नवीन नवीन नित नवीन आनंद की शेज तो रामदास अकलत्र कसे गणावे तर ब्रह्मचारी म्हणून कशी म्हणचे ताका अज्ञान होत जन काय तया म्हणावे तुका म्हणे मुक्ती परिणिली नोवरी आता दिवस चारी खेळी मेळी तरी की आमक हे सगळं कल्ल्या जमना तरी अहंकार मध्ये येतं अहंकार विस्तारला या देहाचा स्त्रिया पुत्र मित्रादिके मोह त्यांचा वासन वाढतं वता अहंकार म्हणाली गॅसा फुंगसो वैर 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 वता आणि कड्डेरी फट्ट जाता आता अहंकारात देहच पडता ज्या देहाचा अहंकार केलं तो देहच पडता स्त्री पुत्र मित्र सगळं हंगावरतात त्यामुळे बळे भ्रांती हे जन्म चिंता हरावी सदा संगती सज्जनाची धरावी अथांगे सदा संगती सज्जनाची धरावी एक लास्ट हे ओळ तीच देहाहंकाराच विस्तार जाऊन स्त्री पुत्र मित्र इत्यादींगल मोह जाता आमकां जाल्यार हो सगळं भ्रम असत आणि होची आमगल पुनरपी जननम पुनरपी मरणम पुनरपी जननी जठरे शयनम ताका कारणीभूत जाता खरें म्हळ्यार तो रजोगुण परत परत जन्मा घालता पण जन्मा घालता परत मनुष्यावर देह मेळत म्हणून सांगू जायना आमकां आमी कितले गुंतल्यांत कितलं आसत ते ताजेर अवलंबून आसता घर गाव स्थान माझे शेत वाडे मुळे मळे गुरे कन्यापुत्र वधू माझी सर्व सांडोनी चालिला आधीच सर्व जाणावे काय येते समागम मत सांगात हांव कल्ल वरू जाता हें पयलीं पळोवंक नाल्यार पयस या ना बारा डोळ्यांनी पाप काही नारायण बघतो पैशासाठी माणूस जगतो आणि पैशावर जगतो आणि पैशावर मरतो तशी वासुदेवाची ऐका वाणी वासुदेवाची ऐका वाणी जगात नाही राम रे दाम करी काम येड्या दाम करी काम कोणाक हें असले अहम भाव आसता की ताका ताजे बद्दल ताणें सांगल्या ताका दिसता जगांत राम खंय आसा जगांत फक्त पयस आसा जगांत हांव आसा मगल चेडवं मगल हें बाकीचे लोक आसा ती म्हाका मदत करतले मित्र हें अशी दिसता राम दिसना तांच्यान तशें तत्व दिसना कल्या म्हळ्यार या पैशाचे गुलाम रे दाम करी काम देवा दाम करी काम दामान सगळें हें आतां 167 म्हळ्यार कल्लें तर तांणी कल केल्या आधीच सर्व जाणावें हें सगळं पयले विचार कोर न्हू मनाक समजावन सोडका सोंडी सोडता की ना तूं म्हूण गोवजी मारल्या तें सोडूं जायना परत परत मागचें येता तेमी ती सज्जना संगतीन कल जाता तांकां श्रवण भक्ती केल्यार ते समजायता ते समजून उमजून उमज पडता आणि आपोआप सुटता आमकां खंयचें व्यसन आसता कले खावचें व्यसन आसता मस्त जाणांक हें आशिल्ले शिवाय जायनाची ते समजून उमजून सोडका तावळ ते सुटता निर्वाणी अंतीचा देव कोणी एके चुको नये आता 167 बरा निश्चयो शाश्वताचा करावा म्हणे दास संदेह तो विसरावा घडीने घडी सार्थकाची करावी
सदा संगती सज्जनाची धरावी. अथांग वागची कशी प्रत्येक पल संधी जे काळ चक्र चलल्या की आत्ता आशील उद्दाक मुखाल घडयेक आसना तशी आत्ता आशील क्षण प्रत्येक क्षण नवीन येता आणि आयिल्ल क्षण ताबडतोब मागशी वता. तर आयिल्ल्याच फायदो घेवंका घडी ने घडी सार्थकाची करावी. कशी सार्थक करूनचे सदा संगती सज्जनाची धरावी. म्हळ्यार कल जाता बरा निश्चयो शाश्वताचा करावा. तो जाता आमकां आमगे ध्येय कळून येता शाश्वत कल्लेच ताजे मागशी आमी वचका हे वच्चे सारकेच ताजे मागशी लागू नये म्हणे दास संदेह तो विसरावा. प्रपंच मोह सोडून देह बुद्धी त्याग करून शाश्वत ब्रह्माचा आमी निश्चय करका ध्येय करका. आमी अहम ब्रह्म हांवच आत्माराम अशी दृढ निश्चय करून निसंदेह जावंका आनी शंकाची ना आज ना फाई. म्हाका सांगतल्याक ताजो अनुभव आयला आणि तो सांगता असं म्हळ्यार तान सांगील तशें वागल्यार म्हाका काय तो येतलोच हो विश्वास हो श्रद्धा. नरदेहा दुर्लभ तसं तेमी ती परत परत म्हाका हो देह मेळटा की ना की तागल माल की तांणी दिल्या मात्र मेळटा. आतां दिल्लेलो असं ताजो उपयोग करून घेवया. तें प्रत्येक क्षण हरिभजनांत लावचो आणि जन्म साफल्य करून घेवंका. सत्संगान संदेह मोड घालका शंक काढणं हें फक्त श्रद्धा आसका. श्रद्धा विश्वास संदेह मोडून आत्मनिश्चय जाता म्हणून सत्संग करका. सत्संगती ज्या नरात नाही ते पापरूपी पडती प्रवाहिक. संदेह चित्ती सहसा ढळेना सिद्धांत साधू विणतो आकळेना. अथांग 168 ते सांगता ती करी वृत्ती जो संत तो संत जाण. आज संत 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 संगती धरा. संत कोण कोणाक संत म्हणू येद जे राम 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 म्हणता वता ती रस्त्यार थांबच नाही अडाडाने ते संत वे. तर समर्थ सांगता ती करी वृत्ती जो संत. संत म्हळ्यार शाश्वत शांत शांत स्वभावाचो केन्नाय तापना सुख दुःखाने तो चलन जायना तागल मनान चलबिचल जायना. वृत्ती स्वभावच अशें जाला सहज तो संत जाणा. तागल मन तागल अंतर्मन तागल अंतरंग संत जावंका शाश्वत. दुराशा गुणे जो नव्हे दैन्यवाण उपाधी देहे बुद्धी ते वाढविते परी सज्जना केवी बाधू शके ते. आज सत्संग धरा धरा म्हणून सांगता ती संतांग लक्षण तरी सांगात नाही म्हणटा श्रोता. तावळ समर्थ म्हणटा ती कोणाल वृत्ती संतच की म्हळ्यार जो मनाने बाह्य वेशान न्हय मनाने शाश्वत पदारूढ संत ह्या पदाचेर रूढ जाला. संत म्हळ्यार शाश्वत शाश्वत समाधान जाला कल्ल्याचेर अवलंबूनातील समाधान. तो संत तो भव स्वर्गादी सुखांचो लालची असना. ताका लोकेशण ना वित्तेशण ना सत्तेशण ना. इशणा म्हळ्यार इच्छा प्रबल इच्छा. सत्त जावंका वोट्स मेळका ती इच्छ ना. पयस मेळका हें करका लुबाडून खावंका ही इच्छ ना. आनी कले प्रसिद्धी परांमुख तशें आसका. लोकेशणा म्हळ्यार प्रसिद्धी जावंका म्हणून तेवूय ना. तर तो दुराशेचो कोण अशें आसा की लोकेशणा वित्तेशणा वगैरे ते सुणीशी वागतात म्हळ्यार कोण तांकां ते दिवचे शकता न्ही तांचल्या अक्षरशः तांगेल पांया म्हळ्यान तूं लोळतात हांजी हांजी करतात. परमेश्वरा विसरतात ती पण तांकां हांजी हांजी करतात. लज्जित म्हळ्यार लांछन ते. तो मोक्षश्रिया विराजित आशिल्ली ती दैन्यवा आनी मुळीच असना. कोण संत संत वृत्ती आशिल्लो ताणें मोक्षश्रियाक लग्न करून घेतल्या. तेमीक तो दीन ना. लक्ष्मी तागल बायल. लक्ष्मी म्हळ्यार कले सर्व संपत्ती श्रिया. सामान्य लोकांगल उत्पत्ती उपाधी तांगल देह बुद्धी वाडयता सामान्य लोकांक. जाल्यार संत न्ही तो उपाधींत आशिल तरी आसचो ना जावो तोवय सगळें काम करता तोवय प्रपंच करता जाल्यार खंयच्यान ती शिरकून पडना. कळ्ळें म्हळ्यार सतत विचार खंयचो सतत विचार केल्लो की आपण हें अद्वैत हें परब्रह्मच एकच खरें. बाकी सगळं देहबुद्धी गेलेलीच आसता गली. देह भान आसता आनी सगळ्यांक सेव करची हें करची अशें करून कितले
म्हणत ताक आत्मज्ञान जाल्लेलं असेल न्ही ती ताका सगळ्यांक तुला आत्मतत्वच दिसता आसता त्यामुळे आनंदान तो सगळ्यांक सेव करता. अंतरान तागेल्या पूर्ण निरोपाधीक संत स्वरूपाकार नैराश्यवंत आणि निरुपाधीक असतात. म्हळ्यार खंयच्या उपाधींत गुंतलेले आसनात ते. हांगा तांणी दिल्या हें कशी सदा दासबोधांतू दशक 5वो समाज दावो आनी दशक 8वो आनी 9वो समाज हांतू तांणी दिल्या सदा स्वरूपानुसंधान हे मुख्य साधूचे लक्षण. जनी असोन आपण जना वेगळा जनांत काम करता पण अलिप्तपणे. म्हाका कोणे विचारका अरे वा कितले समर्थ येताले सगळे महंत तांकां ते शिकयताले स्वता आनी तांकां गटाचे प्रमुख कोण दवरताले आनी आपण एकांतांत वचून बसताले. तांकां आपणा म्हापशी कोणें आयले सांगनासतना वताले. तूं खंय वता असो म्हळ्यार सांगनाशिल्लें ना सांगून वचका म्हळ्यार सांगताले जाल्यार खंय वता म्हूण सांगलें आनी थंय वचनाशिल्लें लिंगडा कडेन वताले. तशी तो जना वेगळो येथे कारण अंतरस्थिती अंतरीच पाहिजे निवृत्ती. ह्या निर्वृत्ती असणे ती अंतरांत जावका. अंतर लागले भगवंती जो भगवंती रंगला ज्याने अहंकार घातला पायातळी. अंतर लागले भगवंती तोची साधू आशाधरिता परमार्थाची दुराशा तुटली स्वार्थाची. स्वार्थ म्हण नाची कले म्हळ्यार स्वार्थ कोणाचेर करता ती हांव विंगड तो पर को म्हळ्यार हांव आनी तूं येता. हांवांची ना हांवण तो एकच कोणे कोणागेलो स्वार्थ करचो आनी कल्ल्याक करचो. आमगेलेच सगळे अवयव एकमेकांक मदत करची गोमटे करून आनंदान रावचें आनी खंयच्यान तूं शिरकनचें ना. उपकार करना तेमी उजव्या हातान डाव हाताक मच्छर मारले आनी खरपील म्हूण कले वखद लायले कैलास जिवनांनी उजव्या हातान डाव हाताक मदत केली मदत ना तर डाव हात थँक्यू म्हणना आनी हो वेलकम वेलकम म्हणना. ते सगळे उपाधी जाल्यो. तर स्वरूपी लागता बुद्धी तुटे अवघीच उपाधी. या कारणे निरुपाधी साधू सज्जन आध्यात्मिक मॅच्युरिटी येता हाज्यान स्वरूपा संधान केल्यारी आध्यात्मिक मॅच्युरिटी मस्त पण सांगल्यान ते कल्ल्यान. आतांनी सांगल्या नसे अंत आनंत तो संता पुसावा अहंकार विस्तार हा नीरसावा. गुणे वीण निर्गुण तो आठवावा देहे बुद्धीचा आठवो नाठवावा. ज्याक अंत ना तो अनंत शाश्वत सदोदित असता. तागल स्वरूप संतांक विचारका ते कशी म्हण कल्या म्हळ्यार तांकां फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन ते सतत तांतू असता ती तेमी ते गोमटे करून समजावचे शकतात आनी ताजें चिंतन करून आमगेले अडथळे आयले तांणी अडथळे पार करून त्या पोजिशनार पाविले असतात तेमी ते ताजी सुद्दां युक्ती सांगतात ते अडथळे कशी पार करचे. म्हणून हनुमंतागेलें पुजन करका म्हणून समर्थांगेलें पुजन करका. देहबुद्धी आनी देहबुद्धीचो विस्तारू जो देह घर प्रपंच हें आसा हो विस्तारू ताजें निरसन करका. अनंत शाश्वत सदोदित हाजें स्वरूप संतांक विचारून ताजेर चिंतन मनन केल्यार ही देहबुद्धी कमी जाता आनी निर्गुणाक गुणातीत जावन आठोवंका. निर्गुणाक जावचें म्हळ्यार आमी गुणातीत जावंका. देहबुद्धीची उडास सुद्दां करूं नये. हांव म्हळ्यार देह हाजो उडास सुद्दां करूं नये. हो देह मगल न्हय म्हाका वापरच्या दिला सतत हाजें चिंतन जावंका. देह वापरच्या दिला न्हय वापरका ताजी काळजी घेवंका सगळ्यांक मदत करका. धरिता साधूची संगती आपशाच आपोआप लागे स्वरूप स्थितीने बाणती लक्षणे अंगी. आता 117 देहे बुद्धी हे ज्ञानबोधे त्यजावी विवेके ते वस्तूची भेट घ्यावी. तदाकार हे वृत्ती नाही स्वभावे म्हणून सदा तेच शोधित जावे. म्हळ्यार कळ्ळें स्वातंत्र्य देहबुद्धी ही आमी कल सांगल्या समर्थांगल परमार्था सार हें आसा की ज्ञानबोध करून घेवन संतांगल संगतींत राबून तांणी कल शिकयलें तूं देह न्हय देह तुका वापरच्या दिला तेमी देहबुद्धी दवर नाका आनी विवेक करी योग्य विचार करी म्हाका खंय वच्चें म्हाका देह कल खातीर दिला की हांव कोण हांव खंय थान आयलो आनी म्हाका खंय वच्चें हांव कोण हांवच परब्रह्म जाल्यार म्हाका ताजें अजुनी भान ना. इत्या म्हळ्यार हांव आवसूल येथान जुगळ्ळां तर म्हाका आवसूक मेळूं वच्चें
हांव खंय थावन आयलां, हांव जन्मोजन्मी भटकतो असो आत्मा, आनी हांव बद्ध जाल्यार देह बुद्दींत हांव बद्ध जाला तेमी ती. पण म्हाका आवसू मेळचें सर. माय मदर इज द मोस्ट ब्युटिफूल वुमन इन द वर्ल्ड. म्हाका आनी कसलें नाका देवा. तुगेल चॉकलेट नाका, ती तुगेले पयस नाका, तुगेल प्रॉपर्टी नाका, कसलें नाका. म्हाका तूं जाय प्रत्यक्ष. अशी योग्य विचार करून त्या वस्तूची भेट कशी घेवची. तदाकार. तदाकार म्हळ्यार तांतूच मज्जित जावचें, तेंच जावचें. हां, वृत्ती नाही स्वभावे, म्हणून सदा तेच शोधित जावे. आम्ही स्वातंत्र्य 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 हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे. तशी आमकां परब्रह्मांत एक जावचें हो आम्हीच आशिल्ली ती आमगेलो जन्मसिद्ध हक्क असो. जाल्यार आमी मुखार वाक्य विसरतात की तो मी मिळवणारच. ताज्यान आमगे ध्येय करता. मी एक वाचूनी काही, मग भिन्ना भिन्न आन नाही. सोहम बोधे तयाच्या ठाई अनन्य होय. असे सार साचार ते चोरलेसे. इही लोचनी पाहता दृश्य भासे. निराभास निर्गुण ते आकळेना. अहंता गुणे कल्पिता ही कळेना. सत्व आणि शाश्वत ब्रह्म, सत्य शाश्वत ब्रह्म हे गुप्त असता, दिसना. तेमी ती हाचो हांकां तरी दिसनाच दोळ्यांक. तरी अंजन घालका. पयलीं सांगेल वारी आमकां दोळ्यांक दिसना. आमी बाकीच्यांगेले हे आयना साफ करता राहा. दुसऱ्यांक आमी करेक्ट करता वता, तांगेल चिक्क स्वताची. आमगे सुख आमगे दोळ्यांक दिसना तिची. फक्त नाम रूप मात्र दिसता. तर ब्रह्म हे निर्गुण असून मनाक भासना, दोळ्यांक दिसना. तेमी आकलन करचें कठीण जाता. तेमी ती कल्ले देहाल अहंकार ताजो पडदा आड येता. तेमी ती शुद्ध अद्वैत कल्पन सुद्दांय कोर कोरका जाल्यार ते दुष्कर कठीण जाता. अद्वैताची कल्पना आमकां या नाका, गोत्त असनाची. आमगेले अहंकारात पडद इतलो आड येता आसता. ताजे खातीर सतत अंजन घालून घेवका. अंजन घालून घेवका आनी तें अंजन घालून घेवन दृश्टी उगोवन सतत मुखार पळोवचें. दृश्याच पेल्ल्यान पळोवची संवय लावन घेवका. संवय लावन घेवका. आतां आमी हांगा राब्या 171 जाले श्लोक आजी. मस्त मस्त करूंक जायना. 172 धोर न्हू, आमी करुया. आता हाजे खातीर श्री रामागल आळवणी करुया, समर्थांनी केलेली. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. देवा मगर कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तुझी सावरी. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी रे दयाळा. कल्याण करी रामराय. समर्थ किती तळमळीने रामराया गेले आराधना करता असत आमचे खातीर. तर आमी कितले लक्की असत न्हय, वय की नाही. लोक आत्महत्या करतात खंय कल्ल्याक. आमी अनलकी ना, ते आमी लक्की असत. आमकां मनुष्याक जन्म दिला. समर्थ आमचे खातीर प्रार्थना करता असत आनी आमी योग्य हातांत असत. ताचो आमी फायदो करून घेवका. आनी दास म्हणे आमी केले पावलो. तुवेंच आमकां पावयलें. दास म्हणे आमी केले पावलो. दयेसी नाही सरी. तुगेल दयेक तुलनाच ना. तितू तूं दयावान आस देवा. तुवेंच आमकां पावयलें. तशें सगळे जनांक पावय म्हणून श्री रामागली आराधना श्री समर्थ करता प्रार्थना. कल्याण करी रामराया, जनहित विवरी.
कल्याण करी राम राया, कल्याण करी. देवांनो, तुमच्यातू ते समर्थ बसल्यात आणि मल्ल्याथान उलोवन घेतले. तर हे विवेचन पुष्प जे असं समर्थांनी उमलयलेले त्या तांगेल्या चरणाचेरी, तांगेला श्रीराम असत तांगेल्या चरणाचेर आमी सगळ्यांनी मेळून घालया आणि साधकां खातीर प्रार्थना करूया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषका, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.